Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. I'd like to speak on demand number 59, 65, 66. Speaker, sir, fishing season आता 2 महिने बंद असता. जून and जुलै. ऑगस्टांत स्टार्ट जातले. आता थिंगा लेबर येवपाक स्टार्ट जाला आसतले कित्याक फर्स्टाक तांकां भायर वचपाक जाय. म्हणल्यार आता स्टार्टिंग फर्स्ट सावन थिंगा एटलीस्ट 2 ते 3 हजार थिंगा लेबर आसतले. आता 2 ते 3 हजार लेबरां सॅनिटेशन थिंग कितें आहा ते टॉयलेट खंय वच करपाक जाय. रिवर सालांक काय थिंगा वगर आहाय थिंगा. हांवें फाटीं 2014 जुलै 2022 एक स्टार क्वेश्चन घातलें अबाउट स्टेटस ऑफ टॉयलेट ब्लॉक्स कुलबणा. तेन्ना म्हाका आन्सर दिला थिंगा 13 सीटर टॉयलेट सुलाब टॉयलेट्स घातल्या म्हणून. डिपार्टमेंटान प्रोसेस केला 50 सीटर टॉयलेट कम बाथरूम अंडर सुलाब इंटरनॅशनल 95 लॅक्सांचो एस्टिमेट केलो आनी हो गव्हर्मेंटाक एप्रुवला दिलो. आनी एक STP प्लांट 75 लॅक्सांचे तो टेंडर स्टेजीर आहा. टेंडराक तो आजून पासून टेंडर जालो नासता. परते हांवें सेम क्वेश्चन घातलें. आन्स्टार क्वेश्चन नंबर एलिक्यू नंबर 38 21 जुलै 23 सेम विचारलें. सेम आन्सर 13 सीटर घातले आहाय तर स्टार्टिंगूय चलना 23 चलना आसलेली. आनी सेम 50 सीटर टॉयलेट डिपार्टमेंट has proposed to construct 50 seater toilet come bathroom to slab toilet आणि अंडर कन्सिडरेशन गव्हर्मेंटाचे 23 हिंग फकत एक चेंज जाला. 95 लॅक्स आसले ते 1.13 लॅक्स जाले 1.13 क्रोर्स जाले. फकत एस्टिमेट चेंज जाला. सेम क्वेश्चन स्पीकर सर पत्ते हांवें आयको घेतले. आतां आन्स्टार क्वेश्चन नंबर 46 जुलय हेका घातलो फेब्रुवारी 7 फेब्रुवारी 24 तेन्ना सेम आन्सर. प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन ऑफ गव्हर्मेंट. आतां 2 वर्सां जालीं हो प्रपोजल 50 टॉयलेट्सांचो आजून पासून कन्सिडरेशन आहा. हें जातलें काय जावपा न्ही वा आनी कितलीं वर्सां दितलीं जाल्यार ते आमचे टॉयलेट थिंगा आतां लास्ट म्हळ्यार ते लेबर्स आतां 5,000 जातले. जेन्ना फूल सिजन स्टार्ट जाता 5,000 जातले. ते टॉयलेट खंय वतले. 13 टॉयलेट तूं म्हणटा पूण ते 13 टॉयलेट तुवें घायला ते चलना. ते घायलो तेजें इनॉग्रेशन जालें ना ते पळोवन तेजें कनेक्शन पासून ना. थिंगा टॉयलेट ना सॅनिटेशन थिंगा सामकें वर्स आहा. आनी थिंगा जे ऑगर आहाय आनी शेतां आहाय तीं सगळीं पाड जावन येताय. एटलिस्ट ह्या वर्सा आतां तरी स्टार्ट करचें हे टॉयलेटांचे अंडर प्रोसेस म्हणटा ते कंप्लीट जावपाचें. स्पीकर सर सेकंड थिंगा इश्यू आसलो तो आमचो ट्रेनींग वॉल. आतां सेम क्वेश्चन. आतां सिजन स्टार्ट जातलो ते रिवर मावता कडेन ती नॅरो जायत आहा. जे ट्रॉलर आतां तांकां भायर वचपाक मेळनाय. जेन्ना 1 ऑगस्ट ते लेबर्स येता ते ट्रॉलर थिंग आसता ते तांकां जर तुका भायर वचोंक मेळना ते ट्रॉलर ओनरांक टोटल लॉस जाता. तांकां पेमेंट दिवपा पडटा तांकां जेवण दिवपा पडटा सगळें ट्रॉलर भायर वचना जाल्यार. हें प्रॉब्लम 35 इयर्स जालीं. सगळीं घालीताय आनी आमी फाटीं 2 वर्सांनी घालीताय ट्रेनींग वॉल जावपाचें. हो आन्सर मेळ्ळो तेन्ना डिपार्टमेंट एप्लाय टू स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी गोवा फॉर क्लियरन्स ऑफ द प्रोजेक्ट. हांवें द क्युरीज काडलो आहाय ते क्युरीज येयल्ली. सेम आतां 2024 सेम आन्सर. तो क्युरी काडलें एनवायरमेंट असेसमेंट करपाक घातलो तो प्रोजेक्ट ते रिपोर्ट आजून मेळना. तो मेळना जाल्यार तुगे एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळना जाल्यार तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जायना. तो आतां कितलीं वर्सां जालीं 2 वर्सां जालीं फकत तो प्रोजेक्ट ते EC क्लियरन्स मेळपाक. तेन्ना सांगलें तो कोण कन्सल्टंट आहा तो भायर आहा तो येवपाचो आहा. ते येयलो म्हणटकीर तेजो रिपोर्ट घेतले कितें आहा तें कंपायल करतले आनी मुखार दितले. पूण तें जालें ना. पूण म्हाका आनी हेजे मुखार तें जालें जाल्यार म्हाका आयज मातशें क्लियरन्स दिवचें क्लियर सांगचें एनवायरमेंट क्लियरन्स जाला ना तें वो हेजें रिटेनिंग वॉल जें बांदपाचें आहा तें तेजें काम जातलें काय जावपा ना तें. स्पीकर सर थर्ड थिंग मेजर प्रॉब्लम आसलें थिंगा फिशींग जेटी बांदलो आहा. कितले 32.49 क्रोर्सांची. इतले पयशे थिंग मोडले
कन्स्ट्रक्ट केल्या त्याची इनॉग्रेशन जालें ना, कित्याक ती म्हाका ती वर्किंग कंडिशनान ना. बांदल्या जायत वर्सां जालीं, थिंगा ती आजून पासून यूज जालें ना. पर्पज कितें आहलो, इतले पयशे म्हळ्यार तेजो आजून बेनिफीट मेळना. हांव मागता आमचे फिशरी मिनिस्टराक लागीं थिंग येवचें, ते चोयचें इतले पयशे म्हळ्यार ते जेटीचो फायदो जाला काय जालो ना तो. सो हांव मागता ते फिशरी मिनिस्टरान हे 3 फाटलीं 2 वर्सां सांगत आहेत, ट्रेनींग वॉल, टॉयलेट ब्लॉक्स आनी जेटीचें. आजून पासून तेजें काम मुखार वचना, तेजे कांयच फायदो जायना. कितल्यो हिंगा ह्या कुडबण जेटीचेर आहाय ते ट्रॉलर्स ओनर्स आहाय फक्त थिंगा कुडबणांतू न्हू, हो आसोल ना वेळ्ळे न्हू, ही आख्खे सावथ गोवाचे आमचे थिंगा ऑलमोस्ट हिंगा सालसेटांतले थिंगा आख्खे बेनावली आहाय, कोलवा आहाय, मारगांव आहाय, नावेली आहाय, हे सगळे फिशरमॅन ते ट्रॉलर्स घेवन आहाय. हे बिजनस सगळे थिंग कोताय. सो आनी इतलो इनकामूय तुमकां दिताय ते थिंगा कितलेच तेंचो फिशींग जाता. थिंगा मॅक्झिमम फीश थिंगा अनलोड जाता कुडबण जेटी कडेन. हो इतलो फायदो तुमकां जाता आसतना हे 3 बारीक वस्तू केन्ना पयलीं जावपा आहले त्यो आजून पासून कित्याक जायना. सेम वर्सान वर्सां सेम आन्सर मेळटा. सो हांव मागतां हे 3 जाता तितले बेगीन करचें. आनी तेमकां लॉस जाता, जे ट्रेनींग वॉल जायना जाल्यार ते फिशरमॅनाक कितें लॉस जाता तें मातशें तेंकां सेफ कर. ना लॉसूय जायना, थिंगा जायत्यो ट्रॉलर्स पासून पोत्ते पडटा आनी थिंगा मोरान पासून गेल्ले. सो हांव मागता या मातशें बेगीन करचें. तेजे भाशेन स्पिकर्स आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची एक जेटी आसोल ना, ती फर्स्ट फेज जाल्ली पयलीं, तेजी आनी एक्सपांड करपाक सेकेंड फेज येतली, ही मातशें घेवपा जाय म्हणून घेवपाक जाय. तेजे भाशेन आंबेली फिशींग जेटी कडेन एक फिशरमॅनाची शेड आहा, ती सामकी पिड्यार जाल्ल्या, ती मोडान पडल्या. ही आमकां पोत्ती बांदपा जाय, आख्खो रिनोवेट करपा जाय. तेजे भाशेन स्पिकर्स ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे कोवीड टायमाचेर सबसिडी पयलीं 58,000 पय आहलो ती तेजी रिड्यूस केल्ली 30,000. हांव मागता ही फ्युअल सबसिडी आहा ती 75,000 करची म्हणून. स्पिकर्स नोटीस केलां जुवारी रिवरां फिशींग बँड आसतना वायलेशन जालें. कांय ट्रॉलर्स थिंगा फिशींग करताय आनी कंप्लेन कंट्रोल रुमाक कंप्लेन दिल्या पासून तेजें एक्शन जायना. स्पिकर्स आमचे रिवर सालाय ज्यो हे आहा ते सगळे प्लास्टिकान भरलो आहाय. जे नुस्त्या मारपाक झाडां मारता त्या झाडां नुस्त्यान मात सगळें प्लास्टीक मेळटा. रिवर बॅडाचेर पासून सगळें प्लास्टीक जालां. हेजें मातशें स्टडी करची, हें पोल्युशन मातशें कंट्रोल करचें. हें प्लास्टीक सगळें न्हंयत येता, ते नुस्त्याक आमकां इफेक्ट जाता, हेचेर कंट्रोल करचें म्हणून मागता. स्पिकर्स डिमांड नंबर 59 फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. सो स्पिकर्स आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक इंडस्ट्रियल स्टेट आहा मार्गांड, थिंग जायते पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आहाय. हांव मागतां तुमचे डिपार्टमेंटा ऑफिसरान रेग्युलर इन्स्पेक्शन करचें. फाटीं हांव जाणा आमचो एलेक्स लॉरेन्सूय जाणा, आमची एक केस जाल्ली थिंगा नवीन डिस्टिलरी, थिंगा एक्सपान्शन जाता पूण फाटीं तेजो एक उज पेटलेलो, तेजे थिंगा डिस्टिलरी उज पेटलेलो आनी पूण फाटीं मागीर एक्सपान्शन जाता तेंचे डॉक्युमेंट चॅक केल्यार तेंकां कांयच रिन्युवल कांयच आसना. तशें थिंगा जायते बी आसतले तें मातशें चोयचें थिंगा, कित्याक थिंगा उज पेटला जाल्यार थिंगा स्क्रॅप सायडूय जाय. रातचे थिंगा जायते फावटी उजय पेटटा. स्क्रॅप सायड किंवा इंडस्ट्री शेड दिल्लो आहाय त्यो मिसयूज करून स्क्रॅपाक जाता. रेग्युलर इन्स्पेक्शन करचें, तेंचें लायसन्स रिन्यू जाल्लें काय तें मातशें फायंड आवट करचें. दोन मिनटां. डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्वीस फेलियर टू प्रमोट स्किम्स ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पिकर्स जायत्यो स्किम्स आहाय पूण जायत्यो ह्यो स्किम्स कोण घेवपा वचना, तेजें मातशें रिजन फायंड आवट करपाचें, ह्यो स्किम्स कित्याक घेयनाय त्यो. तेजे भाशेन आमचें जायते फूड आयटम्स जावं मिल्क, चिकन, एग्स, मटन हें जायतें आमचें भायरसून येता. आमची स्टेटां आमी केन्ना सेल्फ रिलायंट केन्ना जातलें तें मातशें फायंड आवट. स्पिकर्स फेलियर टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग्स हो टॉपीक आमी ऑलरेडी डिस्कशन जाल्लें आहा. हे रस्त्याचेर सुणी आसताय, प्लस बिचीर आसताय, प्लस ती एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आसताय, प्लस ती गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन आसाय. सो हे कोण टिचर्स भुरग्यां बी जाय डेंजरस आसाय. तांकां स्टेलायझेशन ड्रायव मातशें इंटेन्सिफाय करपाक जाय. सो थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.